सो हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी आसा. सो आयज आसा नेक्स्ट डे. काल असली एकादस आज आणि दुवादस. आज चिकन डे. आयज कितें लायक काल कितें शूट केला ते सारखें करूंक पावंक ना. स्टील जाता तितले शूट केले आमी. आणि आयज आमी ह्या घरा कडेन येयल्या. पोन्ने घराकडे आमच्या ओल्ड हाऊस. सो हांगासर आमची आई जेवणां दिता. तुमकां दाखयता कशें कितें तें. जेवणां दिता ते आमी शेअर करतले ऑलरेडी व्हिडिओ आमचे थाली आनी कितें कितें दिता ते. आनी आमचे लोकेशनय सांगता तुमकां याद दाखयता. कमन गाईस. स्टायली बी मारता. सारखें करता. हेय घालतले दीपा. हाय कर. हाय. चला आमी आतां वयता रेस्टॉरंट दाखोवपाक. सो हे आमच्या आईचे रेस्टॉरंट जाल्यार लक्ष्मी रेस्टॉरंट आनी हांगाच्यान आमी जेवणां दिता. एक फिश थाली, चिकन थाली, या तुमकां मॅगी आसो या कांदा भजी, बाकी आनी गोवन चिली जाय जाल्यार गोवन चिली मेवता. तेज्या फुडें तुमकां हांगाच्यार आमच्यो प्लेसी आहा. आमच्या प्लेसीचें नांव जावन आहा करंजोल. हांगा साटेली म्हणटा. आनी हांगाच्यान वॉटरफॉल आहा. एक सावर्डेम वॉटरफॉल आहा. तेज्या उपरांत आमचो फुडें परतून तुळसकोण आहा. इन केस तुमकां कितें जेवणाच्यो बीन ऑर्डरी आसता जाल्यार तुमी आमच्या इंस्टाचेर DM करूंक शकता. आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर ऑलरेडी आमी शेअर केलेलो आहा इंस्टाचेर, युट्यूबाचेर, गुगलाचेरूय आहा, बोर्डाचेरूय दिल्लेलो आहा. आनी आमचें घरगुती जेवण मेवता. आई स्वता रांदता. सो कितें जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करा. हे आमचें रेस्टॉरंट. हे तुमकां दाखयता. सिटींग प्लेस दाखयता तुमकां आमी. सिटींग न्हू, बसपाक. हे आमचें घर. आमी घरानूच जेवणां दिता. सायडीकूच दितात. सो ह्यो आमच्या रेस्टॉरंटाचो एंट्रन्स. आनी हांगासून मागीर ही सिटींग एरिया आसा. लायक प्रॉपर तुमकां कुळागरान बसलेली सारकी फील येतली. आनी हांगासर न्हू लायफ जॅकेटाय अवेलेबल आसा. सो लायक ते सावर्डेम वॉटरफॉलार दिसता म्हाका लायफ जॅकेट्स मातशे कंपल्सरी आसा, कित्याक तो डीप आसा म्हणून. आनी ह्यो लायफ जॅकेट्स न्हू चार्जेबल आसा. आनी सपोज तुमकां प्लेसीक व्हरोन हाडूंक जाय जाल्यार आमचो पप्पा ऑलरेडी गायडींग बाय करता. तुमकां प्लेसीक व्हरोनूय हाडटा, दाखयता कशें कितें तें सगळें सांगता इन डिटेलान. इन केस तुमकां लायक हांगासर न्हू चड करून नेटवर्क मेळना. सो इन केस तुमकां वॉटरफॉलाची एक्झॅक्ट प्लेस खबर ना जाल्यार पप्पाक गायड म्हणून तुमकां दाखोवन हाडूं शकता वॉटरफॉलाची प्लेस सावर्डेम. पप्पा हाय कर. हाय. सो आत्तां आमी तुमकां ते बॅनर्स दाखयल्ले थंयसर लायक क्लियरली मेन्शन केला विजिटर्स विथ लायफ जॅकेट्स नॉट अलाउड म्हणून. अलाउड ना. सो कित्याक तो सावर्डेम वॉटरफॉल न्हू मातसो डीप आसा थंयसर. सो सेफ्टी खातीर न्हू तेंच्यांनी घातलेले आसा तशें. सो आमच्या रेस्टॉरंटान लायफ जॅकेट्सूय अवेलेबल आहा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तेवूय घेवं शकता. म्हाका ना तेका ब्रो कहा जाला एकदम टेस्ट कहा. टेस्ट वाईज एकदम बेस्ट. चिकन एकदम शागोती एकदम बेस्ट झाले. थँक्यू सो मच. आम्ही मशरूम खाल्लेले गावठी अळमी गावली आमकां ती सुद्धा टू गुड आशिल्ली एकदम. थँक्यू. भाई कहा टेस्ट. बेस्ट सुपर्ब झाला. मॅडम कहा टेस्ट. सामकें घरगुती सुपर्ब. थँक्यू. 1 hour later. सो आमी सॅटर्डे संडे हांगा आसता आई पप्पाक हेल्प करपाक, कित्याक की सॅटर्डे संडे न्हू संडेचे आसता चडशे आमी. म्हणजे सॅटर्डे इवनिंग येता आमी आनी संडे केन्नाय अशें टायम गावता तेन्ना आमी हेल्प करूंक येता. म्हणून काल सुद्दां एकादस आसली ती म्हणून आई त्या वटेन पावंक नासली. बिकॉज तांकां आहले ऑर्डरी आनी आमकां उपवासाक उदक सोडूंक जाय पानाक खोल्यार. सो आमी वचोन आमी बी गेली आनी फटाफट खाल्ली आनी परतून येयली. आनी संडेची आमी हांगाच आसता. आनी नॉट एवरी संडे लायक बट केन्ना केन्ना मदीं आमकांय बी टायम मेळोंक जाय कामाक, तशें आमी येतात. बट संडे हॉलिडे आसता. सो विजीट करा आमच्या हितून. आनी आयज आमी रातचे गांवठी चिकन खातले. गांवठी मिन्स गांवठी बॉयलर मेळटा थंय गांवठी चिकन. हो पळयात, हो हांगाचो नायट व्यू दिसता आमच्या रेस्टॉरंट आईच्या रेस्टॉरंटा कडल्यान.
सो आयज पप्पा करता बाबेक्यू लाईव्ह. पप्पा गावठी चिकन हाडलेले आमगेर. सो पप्पा बार्बेक्यू करतात थोडे गावठी चिकनाचे. मसालो बी लायला ऑलरेडी आम्ही. किती आले? पप्पा काढता आम्ही रिकॉर्डिंग करताना पप्पा सांगता कोणाक काय विचारता आमका. पप्पा खबर ना आम्ही व्हिडिओ काढता म्हणून. सांगता रे हांगा पळय आनी थंय पळय. आता बाजारचे नाही ना? ना काळीच खाय ना. विचार कित्याक हा. सो पप्पान रेडी करून दिला आमका. आता डायरेक्ट चुलीन घालता आम्ही ते बार्बेक्यू. हे पळय आता आमचे गावठी गावठी चिकन आणि गावठी बार्बेक्यू वे. चुलीर रांदतात चुलीर कोळशी. सो थोडे ऑलरेडी तव्यार फ्राय करून जाल्ल्या. हे थोडे उज्यान असे बार्बेक्यू करून बार्बेक्यू करून खावपाक दवरलेले. एका नळी म्हणतात नळी. वाव. सो फायनली आमचे गावठी चिकन रेडी जाल्ले आसा. आता सगळ्यांक दितली एक एक पीस टेस्टिंगाक. सो आत्ता गावठी चिकन खाऊन जाले आमचे फ्राय एक एक पीस सगळ्यांनी आणि चड बरे लागले चड बरे. केशव तुका कशे लागले? सुपर गावठी तांकां खबर आहा न्हू गोंयकारांक आमच्या चड बरा जाम पडला बरा काळो पडला. आणि आईन आमकां निरफणस काडून दवरल्या फाल्यां व्हरपाक. आमच्या घरचे निरफणस रुमार भाजून खातेली आणि मुंबईत घेतली 2. चलो. ओ केशव बेबी तुझे टी शर्ट ग्लो जाता न्हू. येस ते आहा मातशें ते सोड. ह्यात आई आमची जी जेवणां दिता ह्याच चुलीचेर रांदून दिता. पळयात तुमी जाणा आसतलें मातयेची चूल. ही आमची म्हणजे ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल हेतून मातयेची पयलीची चूल. चूल. सो आई हेतूनच रांदून दिता जेवणां आमची सगळी. आणि हांगासर गॅसूय आसा. सो पयलींच्या जेन्ना टायमार गॅसी नासले आमची त्यो हीच रांदताले आमची गोंयकारां सगळी मातयेचे चुलीर. सो आई बी आमची आजुनूय तशेंच रांदून वाडटा आमकां. आणि गॅसूय आसा लायक चड आयटम आसता तेन्ना गॅसीरूय रांदता. बट आई चडशें चिकन हेजेर रांदता बिकॉज चुलीर लाकडाची चुलीर टेस्ट बरो येता. त्या खातीर आई हेजेर रांदता. कितें गांवठी आसलें न्हू हेजेर रांदता नुस्तें फ्राय. फकत रायस या भाजी बिजी तेजेर करता गॅसीर जाल्यार चडशी आई हेजेर रांदता आमची. कितें कसले? चिलापे. चिलापे कसले? चिलापे. तुवें पयलीं कितें म्हणलें? येल्लपे. हे कसले तरी नुस्तें घेवन येयला आता दीपिका बी. सो हे आमी भाजतली. दीपा आनी हांव भाजतले आता. आनी हांव रिकॉर्डिंग काडटलें आनी भाजतलें. रवो लावन घेता आमी पयलीं. लाय लाय यो. सो आता आमी साया नुस्तें बीन हाडलेलें. नाव खबर ना गांवठी. आमकां यांचे. नांव नको हांवूय बीन. सो दाखयता पळयात. गायस ये न्हू गायस. फ्लॅश ऑन करून बरं दिसता हांव. आय दिसता न्हू तो ऑलरेडी क्यूट आय शाणू म्हणून. शाणू नुस्तें फ्राय करता एका पडटा. सायडीन घाल्ले आता आता परतीता. वास बरो येता न्हू. पळय दाखयता तुमकां पळयात. सो एका सायडीन गावठी चिकनाचे आमचे शाकोती तयार जाता आणि दुसऱ्या सायडीन नुस्तें फ्राय करता आमी. दीपा आता लास्ट कोथमीर घालपाक गेला शाकोतीन.
त्याच्यान शाकोती मॉनिटर करता ती A few moments later. आता आमचे गावठी चिकन झालेलं हा सगळी जेवणाक पडल्या. जेवणाक कितें गावठी मटन ह्या पळय गावठी फिश गावठी मटन दिसतोय बी ना हे पळय लागला खावंक तो पप्पा पप्पा हाय कर हाय रत्ना कर बबी दीपा सो जेवण मेवता तुमकां आमी बाय बाय माझ्या एकल्या जेवलांचे सगळ्यांनी स्टार्ट केला जेवण. The next day. हॅलो गायज गुड मॉर्निंग. सो काल जेवण बी म्हाका दिसता आमी आउट्रो घेवंकूच ना आनी कितें सांग आयज आमी सकाळी आनी आमी आयज लायक सकाळ फुडें उठून भायर सरल्या कित्याक आमकां आयज सोमार आनी आमकां कामार वचोंक जाय. सो लायक सकाळ फुडें अशी भायर सरल्या आनी पावोन फ्रेश बी जातली आनी डायरेक्ट कामार वयतली. सो आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडला आसतलो. सो आमचो आयचो ब्लॉग आवडला आमच्या चॅनलाक शेअर आणि सबस्क्राईब करा काय करा मोग आसो आमकां काल खूप मजा आयली संडे मी बरें खाल्लें गावठी आईकय पप्पाकय हेल्प केल्ले मोग आसो. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.